मनोहर पर्रीकार पणजे सोडून दिल्ली गेलो. 20 वर्सां पणजेचो आमदार म्हूण ताणें कितें केलें कितें ना ताचो नियाळ. पर्रीकारान आयनॉक्स, इफी, आल्तिनार जॉगर्स पार्क, नवे पाटो पुला सारकिल्यो गजाली केल्यो. ईडीसीचो पाटो प्लाझाक सोबा हाडली. इतलें आसतना मळ्यांतले तळे, पीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सा सारकिले कांय प्रकल्प अर्द्यार सोडले. पणजेचो फुटबॉल स्टेडियम उडयलो. बॅटल कॅपिटलांत 2 दशकांतले पणजेचे उदरगतीची बेरीज वजाबाकी. फाटलीं 2 दशकां पणजे बीजेपीच्या हातांत उरलीं. ते आदीं 90च्या दशकांत काँग्रेसी कडेन. फाटलीं 20 वर्सां पर्रीकार पणजेचो आमदार. पणजे ताणें कितलेशेच प्रकल्प हाडले. आल्तीन जॉगर्स पार्क, भुयारी बीच केबल, इफी, आयनॉक्स, नवो पाटो पूल, सरकारी कचेऱ्यो पाट्यार व्हेल्यो आनी पाटो प्लाझाकूय सोबा हाडली. कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सूय पणजेकारांक बरोच मानवला. आतां मार्केट दर एक मळ्याकारांक ओपन करीत थंयसर म्हणजे भुरग्यांकूय कितें एक शॉप मेळोंक शकता. केन्ना आमकां कितें लागीं आसा म्हणटकूच कितें मार्केटींग बेगीन मेळोंक शकता. सुद्दां आनी तो लेक सुद्दां डेवलप केल्लो न्ही जाल्यार हांगासरल्या खूब जाणांक जे आमचे भुरगे आसा तांकां किंवा कोणाची आमचे तरी आमचे 2 पयशे मेळपाचे. मात कांय गजाली अर्द्यार सोडल्यो म्हूण ताच्या नांवार लागल्यात. पणजेक तांची इतली गरज आशिल्ली जाल्यार त्यो हुमकळ्ळ्यो कित्याक? आनी त्यो तडीक लागचे पयलीं बाकीच्यांक हात घालो कित्याक? ताच्यो जापो मेळनात. हे मळ्यांतले पीडीए मार्केट सरकारान 1,94,00,000 मोडल्यात. 2005 वर्सा सावन हे मार्केट हुमकळ्ळां. मळ्यांतल्या तळ्याची तीच गत. 3 टप्प्यांत प्रकल्प जावपाचो. 12 वर्सां अडकलो. जीएसआयडीसीन 1,68,00,000 मोडल्यात. 2003 उपरांत सरकारान थंय नजर घाल्ली ना. वयल्यान आतां पावसांत मळ्यांतलीं घरां बुडटात. पणजे बस स्टँडा कडेन हो पार्किंग प्लाझा बांदला. ह्या प्रकल्पाचेर 38 कोटी मोडल्यात. एप्रील मेरेन खंय प्रकल्प तडीक लागतलो. प्लाझांत खंय 450 गाडयो दवरूंक मेळटल्यो. ह्या प्लाझान पणजेंतलो पार्किंग आनी ट्रॅफिक जामाचो प्रस्न सुट्टलो काय कासिनो आनी क्रूजवाल्यांचो? थंय गोंयकार वतलो काय टुरिस्ट तें पार्किंग सुरू जाल्या उपरांतूच कळपाचें. आनी हो पणजेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स 2 टप्प्यांनी काम जालां. 14 कोटी मोडल्यात. दुकानां वाडटना स्कॅमां. वयल्यान कोयरा विलो, नितळसाण, पार्किंग. 12 वर्सांत थंय कांयच जाग्यार पडिल्लें ना. 2002 सावन 3ऱ्या टप्प्यांतलें काम हुमकळ्ळां. To complete the third phase, first we need some extra land for which land acquisition proposal has been moved. Some amendment to the Land Acquisition Act will come. We are awaiting. We will need that adjacent land to be acquired. So once the land is acquired, we will finalize our designs and tender. पणजे बस स्टँड जीएसआयडीसीन म्हूण परत बांदलो. मात त्या उपरांत फाटलीं 10-12 वर्सां त्या स्टँडाचेर कोणेच लक्ष घालूंक ना. फुटके पत्रे आनी रस्त्याचे फोंडारे सोडून पणजेचो बस स्टँड गोंयकारांनी केन्नाच वेवस्थीत आनी नितळ म्हणून पळयल्लो ना. सध्या 3ऱ्या मांडवी पुलाचें काम बरेंच नेटान चल्लां. थंय 403 कोटी मोडटात. 2017 मेरेन खंय पूल जातलो. एके वटेन जुवारी पूल निमणे खीण मेजता. आतां पडटा मागीर पडटा. जुवारी पूल पयलीं जाय आशिल्लो काय मांडवीचेर 3रो ताची जाप गोंयकारांक मेळना. Mandovi bridge is required, but I feel it is not the priority at the moment. Zuari bridge is the priority. First priority for the Zuari bridge. हे इतल्याचेर सोपना. राजभवन, दोनापावल, मिरामार वतले रस्ते खणून घाल्यात. 2013 सावन काम फुडें वचच ना. आशिल्लो रस्तो खणून 101 कोटी मोडून खंय कॉन्क्रिटाचो करतात. पणजे जेटीचें काम जायत आयलां. काम 2012 सुरू जाल्लें. 14 कोटी 22 लाख मोडल्यात. आदली जेटी मोडपाकच सरकारान 8 कोटी 8 लाख कड्डिल्ले. कांपालार नवो फुटबॉल स्टेडियम बांदपाचो विचार चल्ला. ह्याच सरकारान कांय वर्सां आदीं थंयचो बांदोडकार स्टेडियम मोडिल्लो. अर्द्यार सोडिल्ल्यो गजाली तडीक लावच्यो सोडून आशिल्ल्यो गजाली फोडून नवें बांदप चल्लां. एके वटेन कोयराचो प्रस्न, पार्किंग, ट्रॅफिक जाम, सांतिनेज नालो, सिवरेजी सारकिल्ल्यो पणजेकारांच्यो मुळाव्यो गजाली अजून जाग्यार पडिल्ल्यो ना. दुसरे वटेन तिका व्हंकले भशेन सजयतात. हातूंतल्यो खंयच्यो गजाली कितल्यो आनी कोणाच्या बऱ्याच्यो ते एक प्रकल्प तडीक लागतात तशें कळपाचें. ताचेरूच 2 दशकांतले पणजेचे उदरगतीचे बेरीज वजाबाकीची जाप मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय सरकारान गोंयांतल्या शेकवाल्यांक कॅमिकल टॉयलेट दिवचे म्हूण गोंयचे शेकवाल्यांची संघटना मागता.
दर्या वेळेवेल्या शेकांनी कॅमिकल टॉयलेटी वापरच्यो म्हूण ग्रीन ट्रिब्युनलान आदेश दिला. हे टॉयलेट घेवप खंय शेकवाल्याक शक्य ना. सरकारान आदार करचो म्हूण मागणी घेवन शेकवाले कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबो कडेन पावले. गोयच्या दर्यादेगेर बांदतात त्या शेकांनी कॅमिकल टॉयलेट वापरचो असो संदेश ग्रीन ट्रिब्युनलान दिला. गोंय सरकारान शेक दनयाक कॅमिकल टॉयलेट दिवचे ही मागणी घेवन शेक दनी बेरेस्तारा कोलंगूटचो आमदार मायकल लोबोक मेळ्ळे. डिमांड केला की जाता तितले बेगीन आमकां हे कॅमिकल टॉयलेट गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचे आनी आमी मिनिमम कितें फी आमची मेंटेन करपाची आहा ती मिनिमम फी आमी फारीक करतले. तसोच एक बिचार गव्हर्मेंटान गार्बेज क्लिनिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. थोडे कडेन जाता गार्बेज क्लिनिंग, थोडे कडेन जायना. तेंय गव्हर्मेंटान सारकें पळोवचें कित्याक फाल्यां हें आमचेरूय येतलें परतून. ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक परतून हे मेमोरंडम दितले चड करून मांडे की हे सगल्यो वस्तू सारक्यो जाग्यार घालून. शेक दन्याचो जो प्रश्न आसा त्याचेर उपाय काडपा खातीर सरकारान मदत करची म्हणून वावुरपाचें उतर आमदार मायकल लोबोन दिलें. आयज नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा शेक ओनर्स सगळे आमच्या हिंगा पार्रा विलेजीन येयल्ले टू डिस्कस द how to come out with a solution on the case which was filed before National Green Tribunal, the highest court in India, as far as environmental laws are concerned. The beach shack owners, the Goans and the government, and we require full support from this government, from our own government, to come out with a permanent solution. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. घेऊया एक विराम.